नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे खबरो. कारवार कोविड काळात डॉक्टरांनी दिल्ल्या सेवेचे प्रोत्साहन मंजूर करूक सरकार विफल झाला. कारवार कोविड महामारीच्या काळात कोविड विभागात काम केलेल्या डॉक्टराले प्रोत्साहन सरकारान मंजूर केले ना हे खंडन करून उत्तर कन्नड जिल्हा कारवारच्या वैद्यान सांकेतिक संप केलो. शहराच्या कारवार मेडिकल कॉलेजा मुखार सगळे संबंधित डॉक्टर जमून कारवार मेडिकल कॉलेजाचे विद्यार्थी आणि स्थळीय वैद्य हेमी सरकाराविरुद्ध घोषणा फलक घेऊन शांतपणान संप केलो. कोरोनाच्या काळात जीवाची पर्वा करनासतना अख्ख्या राज्यात वैद्य सेवा केली जाल्यार या वैद्याक दिवचे प्रोत्साहन दिवूक सरकार निर्लक्ष करता अशान सेवकडची डॉक्टर संकट अनुभवतात. या दृष्टीन जात तितले बेगी हे प्रोत्साहन मंजूर करचे असे सगळे वैद्यान आग्रह केला असे कळयला. ನಾವು ಇಂಟರ್ನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸಿಟಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ May 6 ಅಂದರು ನಮಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 10,000 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದೊಂದು ತಿಂಗಳು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. 6 ಮಂತ್ಸಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಫಂಡ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರವಾರ ಗೃಹ ವೈದ್ಯರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊತೀವಿ. ಬಟ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೋವಿಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಬೇಕಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊತೀವಿ. ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೀತಿದೆ ಎಲ್ಲ ಗೃಹ ವೈದ್ಯರ ಕಡೆಯಿಂದ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಅದರ ಪರವಾಗಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಭಿನಯ ಅಂತ. ಅಭಿನಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅವಾಗ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ನೀಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಎಲ್ಲ ನೀಡಿತ್ತು. ಬಟ್ ಆದರೂ ಈಗ 6 ತಿಂಗಳಾದರೂ 5 ತಿಂಗಳಾದರೂ ಇನ್ನೂ ಏನೂ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಏನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಲ್ಲದೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಫೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೂ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಕುಟುಂಬ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಫೀಡ್ ಮಾಡೋದಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟು 5 ತಿಂಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆಯಾ? ಎಷ್ಟು 5 ತಿಂಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆಯಾ? 5 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. 6ನೇ ತಿಂಗಳು. ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಇದೆ? 5 ತಿಂಗಳು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 5 ತಿಂಗಳಿಂದ ಏನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೋವಿಡ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. बाजार क्रमांकाचे पीडीओ सेक्रेटरी पांढरी नाहीत बुडची वाचले. जोयडा बाजार क्रमांक ग्रामपंचायतीचे पीडीओ आणि सेक्रेटरी बोटींतल्यान पांढरी न्हंय पार करताना अचानक बोट पलटी झाली आणि तेमी बुडची वाचले. सांजे वेळार बाजार क्रमांक ग्रामपंचायतीचे पीडीओ नीलकंठप्पा गोडमे आणि सेक्रेटरी देवनांद देसाई ड्युटी सरनंतर जगलपेठ हिंगा घरा येऊ लागले. त्या वेळार चांदवाडी हिंगा पांढऱ्या न्हंय वयल्यान होडींतल्यान येऊ लागले. त्या होडीत आणि 2 लोक आशिल्ले. ताका लागून होडीत क्षमतेपेक्षा जास्त वजन जाल्ल्यान जरासी फुडें गेल्यानंतर होडी पलटी झाली. त्या वेळार स्थानिक 2 जण पोवत भायर पडले. पीडीओन उदकात बुडता आसतना होडीक धरून आपलो जीव वाचयलो आणि सेक्रेटरी उदकात येयल्या झाडाच्या मुळाच्या आदारान सुखरूप भायर पडले आणि 2 जण नशिबान वाचले. मात्र त्यांचे कडेन आशिल्ली सगळी कागदपत्रां खराब झाली. चांदवाडी हिंगा नवीन पुलाचे काम सुरू आसा. ताका लागून पर्यायी व्यवस्था म्हण लोकांसाठी होडीची व्यवस्था केली. त्या बोटींतल्यान चांदवाडीचे लोक ये जा करतात. गेल्या 2 वर्सांच्यान या ब्रिजाचे काम सुरू असून हे काम संत गतीन सुरू आशिल्ल्यान या कामामुळे नागरिक विद्यार्थी हेमगेली गैरसोय जाली आसा. ब्रिजाचे काम अर्धवट असताना नागरिक न्हंय ओलांडसाठी या ब्रिजाचो वापर करतात. जाल्यार या ब्रिजाचो वापर करताना अपघात जाल्यान कोण जबाबदार असो प्रश्न निर्माण जालो आसा. ही घटना घडली नंतर होडीची सेवा बंद केली. ताका लागून नागरिकांनी प्रचंड गैरसोय जाली. मात्र शुक्रवार तारीख 8 पासून परत होडीची सेवा सुरू जातली असे ग्रामपंचायत सदस्य रमेश गावडा यांनी सांगले. कशा न्हू ढबाक करून जर एकदा हे जायत न्हू डेंजर होडी भारी उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या ओप्पोणी ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या महिमा गावच्या अभिवृद्धीक वाली कोणना अनाथ स्थिती ग्रामस्थ आलो असूर.
उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या होन्नावर तालुक्याच्या महिमा या गावात अजूनही मूलभूत सवलती न जाऊन सगळे ग्रामस्थ आपापल्या भुरग्याल्या शिक्षणाच्या चिंतेत असतात. महिमा हो गाव होन्नावर शहरातल्यान 48 किलोमीटर पयस असून उपणी या ग्रामपंचायत व्याप्तीत येता. महिमा गावची जनसंख्या सरासरी 1200 पेक्षा जास्त असता. हो क्षेत्र भटकळ होन्नावर या विधानसभा क्षेत्राचे श्री सुनील नाईक हेमी प्रतिनिधित्व करतात. महिमा गावच्यान 42 पेक्षा जास्त विद्यार्थी होन्नावरच्या विविध शाळा कॉलेजात शिक्षण घेतात. हो गाव अरण्य प्रदेशात असून 8 किलोमीटर चलत मुख्य रस्त्यार येवच पडता. येताना वाटेर सारको रस्तो ना, मध्ये होळ मेळटात. जेन्ना व्हळात उदक भरता तेन्ना एकमेकाल्या हाताक धरून होळ पार करच पडता. खूप पावस पडल्यार विद्यार्थ्यांक शाळेक वचूंक जायना. परीक्षेच्या वेळार व्हळात असो उदकाचो लोट उरल्यार व्हळाच्या दोन्ही बाजून रादू बांधून पालक आपल्या पोराक त्या दोरेक धरून त्या बाजून सोडतात. अशी परिस्थिती असताना संबंधित राजकारणी लोक लक्ष सुद्धा दिनात असे ग्रामस्थ आरोप करतात. काही विद्यार्थ्यांतर या व्हळा पायान 7वी नंतर शाळा सोडिल्ली उदाहरणं आसात. महिमा ग्रामपंचायत जिल्ह्यात अति व्हडली ग्रामपंचायत. या गावात प्राथमिक शाळा असा. 86 विद्यार्थी शिकतात. पण या गावात शिक्षक सेवा करू तयार जायनात. येईल तरी राजकीय दबाव हाण थंयच्यान वर्ग करून घेतात. या विषयाबद्दल गेल्या वर्साक माध्यमातर्फे बातमी प्रसार केली. त्यांना शिक्षण सचिव खुद्द या ग्रामाक भेट देऊन समस्या जाणून घेऊन विधानसभेत प्रतिध्वनी करून शाळा कॉलेजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी एक बस व्यवस्था केली. जाल्यार जास्त पावसात व्हळाक पूल न जावन ती बस रद्द केली. शासक सुनील नाईक आणि उस्तुवारी सचिव हेब्बार हेमका मनवी दिवन सुस्त जाल्ल्या ग्रामस्थान संबंधित व्हळाचेर पूल बांदची विनंती केला. पालक आपली पोरां या वाटेन शाळेत वचून केन्ना घरा येवन पावतली हेची प्रतीक्षा करत रावतात. थोडे पालक भुरग्याक शाळेत धाडूंक भितात. हीच परिस्थिती पुढे उरल्यार तेमगेलें भविष्य कितें असो प्रत्येक पालकालो प्रश्न. म्हण भुरग्यांक शाळा सोडचे पयलीं संबंधित अधिकाऱ्यान मनार घेवन कान धापून आशिल्ल्या सरकारान या गांवच्या लोकांच्या समस्येचे योग्य निवारण करून महिमा गांवच्या सार्वजनिकाक योग्य न्याय दिवचो अशे महिमा ग्रामस्थांनी म्हणणे आसा. आता तरी सरकाराले दोळे उघडतात काय कितें हेच कडेन महिमा ग्रामस्थांले लक्ष आसा. घरांतल्यान भांगर चोर फरार जाल्ल्या चोराक भटकळ पोलिसांत केली अटक. भटकळ उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या भटकळ तालुक्यात जाली ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या तग्गरगोड ग्रामात एक घरात चोरी करून फरार जावन आशिल्ल्या चोराक धरूंक भटकळ पोलिसांक यश मेळ्ळें. भटकळ तग्गरगोडीचो खाजा अब्दुल सत्तार हो अटक केल्लो आरोपी. या आरोपी कडल्यान 5 लाखांपेक्षा जास्त किमतीचे भांगर पोलिसांनी जप्त केला अशें कळयलां. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.